भारत मिशन SBM 2 आमी जे काळार पावल्ले आसा आनी चडशे पंचायतींनी आपले MRF शेड बांदून गार्बेज सेग्रिगेट जाता पण तरी आसतना कलेक्शन आनी तशेंच डिस्पोजल आमी जे सांगलां तशें व्यवस्थितपणेन एक कडेन जायना ताका लागून वी हॅव डिसायडेड टू टेक दिस होल प्रोग्राम ऑफ SBM इन मिशन मोड. Everybody has to do it. There is no alternative. I have gone to the extent of saying जे इतले सुद्दां हांवें तांकां सांगलां कोण पळय करना तांकां घरा धाडचें पडटलें. आमी फक्त हायकोर्टाच्या आदेशाकूच रावपाना एका फायन कर हेजेर एक्शन घे तेजेर एक्शन घे. आमी एक्शन घेतले आमी एक्शन घेवपाक केल्लें आसा आनी आय वॉन्ट देम टू टेक दीस व्हेरी सिरियसली म्हणून हे आमी हांगा हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. ऑल 191 पंचायत्स वे कॉल्ड एंड मोस्ट ऑफ देम वे प्रेझंट एक्सेप्ट एक घटना घडली फोंडे ताका लागून थोडे फोंडेकारां येवपाक मेळ्ळो ना कोण मेलो म्हण थिंगा पूण बाकीचे सगळे येयला तेंची उपस्थिती पळोवन आमची उर्बा वाडली की रियली दे आर सक्सेस रियली दे आर सिरियस अबाउट मॅनेजींग गार्बेज सायंटिफिकली जे हांव म्हणटा. वेट गार्बेज तशी ड्राय गार्बेज सेग्रिगेट केले बरोबर ड्राय गार्बेज तुमची ते कलेक्ट करून मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वता. वेट गार्बेज टू फर्दर process it by filling the pits or other processes whereby you get a good compost. हे तांकां व्यवस्थितपणे आमी एक्सप्लेन केल्लें आसा. मशिनरी आमी तांकां दिल्ली आसा. आतां एक करेक्शन आमी केलां तांकां वेगळी वेगळी मशिनरी दिला तेन्ना तेंकडे लोक नासले सो ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स 3 वर्सां ताकाय आमी पयशे दितले. आतां उणेच उणें आमकां मायज पयशे येयल्ले आसा आनी बाय एंड ऑफ 2024 अबाउट 85 crores आसतले. हे आमकां तेच मिशनाचेर मोडून रिजल्ट दाखोवपाचो कार्ड येयल्लो आसा. ताका लागून हें सगळें जें काम जाता इट हॅज टू बी कॅरीड इन मिशन मोड. तांकां आदेश ताका लागून दिल्लो आसा. EPIL which is the organization or the people managing this particular thing they have explained to them with a good presentation and एकदा हें सगळें म्हाका दिसता थाऱ्यार बसपाचें जेन्ना मार्गार आमी आहा हे बसले काय जे आमी म्हणटा न्यू गोंय क्लीन एंड ग्रीन गोवा ते स्थिती येवपाची लागीं आसा. हांव सांगीत आसा मोर दॅन 50 crores ड्यू आसा पंचायती लोक फारीक करना टॅक्सीस जे फारीक करपा जाय सिंपल हावस टॅक्स भरना सो दे हॅव टू कलेक्ट दोज ड्यूज सो दे हॅव टू इन फ्युचर नाव दे हॅव टू स्टार्ट कलेक्टींग द ड्यूज. फक्त सरकारूच पयशे दितलो आनी आपण आपले सादी ड्युटी टॅक्सीस कलेक्ट करपाची करपाना अशें जावपाना. सो दे वील बी डुईंग दॅट. आतां तांकां आदेश मेळ्ळो आसा. आज जे हांगा एक तरेन हांव समजता एक ट्रेनींग कशें वर्कशॉप कशें सेमिनार कसो मिटींग कशें हे भाशेन आमी तालुका वायजूय करतले टू मिन्स टेक इट टू द ग्रासरूट लेवल म्हणजे तांकां समजणी बरे भाशेन दिवपाक आनी बाकीचे पंचांक सगळी म्हायती मेळपाक. फेज 2 हेच्या अंडर आज जे सन्मान जालो सगळ्या पंचायतीन जे स्वच्छ भारत अभियानान सगळ्यांनी काम केल्लें आसा. स्वच्छ भारत 2 इज अ मिशन आनी हें मिशन म्हणून आमी सगळ्या पंचायतींनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तांणी मनार घेवन ते आपली पंचायत जी आसा ती खंय तरी स्वच्छ जावपाक जाय हें आपल्या मनान धरून तें करपाचें आसा. आपलें घर स्वच्छ जावपाक जाय अशें आनी तें हें करपाक लागून एक मोटिवेशन एक ताका एक प्रोत्साहन म्हणून अशा प्रकारचे प्रोग्राम जावप खूब गरजेचे आसा. म्हाका अशें दिसता की आमचो देश हो देर इज अ युनिटी इन डायवर्सिटी. इट इज अ टुरिस्टिकली व्हेरी रीच हेरिटेज वायज इट इज व्हेरी रीच आनी हें सगळें स्वच्छ दवरपाचें काम हें आमचें एज अ सिटीजन आसा आनी दॅट वी हॅव टू डू. सगळ्या गोंयभरच्या 191 पंचायतींतल्यान सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच सेक्रेटरी आनी विशेष पंचायतीचे अधिकारी आयज हांगासर आयिल्ले आसा. म्हाका खूब अभिमान जाता की आमच्या गांवांत हो कार्यक्रम पयलीं म्हटल्यार पार पडलो हेच्या खातीर म्हाका खूब अभिमान जाता. आनी तेच्या मुखार जावन माझी लास्ट सरपंच आणि आताची डेप्युटी सरपंच लोरिना कुन्ना हिका ह्या कार्यक्रम अंडर माननीय मंत्री श्री मोविन गुरुजन यांच्या हातींतल्यान तिका अवॉर्डूय मेळ्ळो. ह्या बोगमाळो गांवा खातीर एक व्हडली अभिमानस्पद अशी गजाल आसा.